पावचो ना अरे ते लफडे बफडे सोड तू म्हाका म्हणजे धुळेच्या काजारा केलेलो आसाय कितें फेसबुक घेवन बसलाय अरे ते फेसबुकाचे चड लक्ष लायना काय पण तू म्हज्या धुळेच्या काजारा केल्लो तू म्हाका साय अरे इकोचेन पावना जाल्यार कोता घेता हॉला रिसेप्शनातून येवंकूच जाय अरे टोस्ट बी तूच करता ना म्हाका आनी कांयच आयकोपाचें ना नो बरें दोत्ता अरे नवऱ्या बाप लॅपटॉप आनी घेवन कित्याक कोताय अंकल अंकल ह्या दिसांनी पळय ह्या फेसबुकार चल्लां तें अरे फेसबुक घेवन बसलाय आतांच म्हजो फ्रेंड सांगतालो ताच्या नांवार कोणी आनी कोणे फेक अकाउंट हो तेच म्हज्या नांवान पळय कोणे फेक अकाउंट ओपन केला अंकल अंकल अरे सोड ती खबर ना अंकल ना कबर सोडपाची न्हय अंकल पळय फोटो आनी घातला फॅमिली फोटो गो बाय आनी भुरगो आनी अंकल त्या दादल्याचें तोंड काडलां आनी ताच्या जाग्यार म्हजें तोंड घातलां अंकल कसली कंप्युटर ट्रिक अंकल वयता थंय फोडीपणा असल्या मनशाक सू करूंक जाय पूण अंकल आमकां खूब टायम आसा ताच्या फाटल्यान बट एनिवे कितेंय सांग हे कोत्तेल्याक मात बोऱ्यान सोडचो ना अरे ताका सोडपाचे मागीर पळय आतां रस्पेराचो वेळ जालो ओय अंकल अंकल हांव न्हेसता समिरा मातसो म्हजो बोस सारको आसा जाल्यार पळय कम ऑन हेल्प मी कम ऑन समिरा प्लीज समिरा बॅड लक सॉरी एका नंबरान चुकली डोंट वरी तुजें जें कितें मेळपाचें आसा तुका मेळटलें ओके ती काम डावन विथ अंकल अंकल ती मेल केल्या ती फायल कित्याक जाय अंकल म्हाका फकत तुजी दूर जाय अंकल आनी म्हाका कांयच नाका जी तुजी गिरेस्काय भाटा बेसा कितें आसा तें सगळें तुज्या पुताच्या नांवार कर पुताचो वांटो पुताक दिलो आतां जें कितें आसा तें सगळें तुजे घरकान्याचें तुका नाका म्हणटा जाल्यार अनाथ आश्रमांत दिवया ए नाका 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 अंकल नाका नाका म्हणजे म्हाका नाका पूण मलिनाच्या मनान कितें आसा तेंय पळोवंक जाय न्हय अरे ते फाल्यां सगळें कासा जाता सुसेगाद बसून थारावया आतां नेस्ता कम ऑन प्लास्टर मातसो कोट घाल कम ऑन दुयेचें न्हेसोन जाला जाल्यार मातशें वचून पळयात म्हजी धुवती रेस्पेद दिता ती आपल्या बापाक ए समीरा हाऊ डू म्हज्या एकाच उतरान कासा सोडून फुडें सरलां तें बाय हें जालें कितें बोले आनी तूं न्हेसोंक ना अरे बाबा तुका सांगलेलें म्हज्या दारान पांय दी ना काय म्हणून पापा आम्ही कोर्ट मॅरेज केल्या व्हॉट तमे हांवें तुका सांगलें मलिनाक 2 दीस पयलीं तुमी लिपोवन धरलो तूं कितें काय म्हळ्यार कोर्ट मॅरेज करून पापा चुप कोण लागत आका सोडली